हरे कृष्णा। हरे गुरुवंदना करता। ओम अज्ञातिमिरान्धस्य ज्ञानाञ्जनशलाकया चक्षुरुन्मिलितं येन तस्मै श्रीगुरवे नमः। नमः ओम विष्णुपादाय कृष्णपृष्ठाय भूतले श्रीमते जयपताका स्वामी इति नामिने। नमो आचार्यपादाय निताय कृपपदानि गौरकथादान्ताय नगरग्रामकाणि। नमो विष्णुपादाय कृष्णपृष्ठाय भूतले श्रीमते भक्तिवेदांत स्वामी इति नामिने। नमस्ते सरस्वती देवे गौरवाणी प्रचारिणे निर्विशेष शून्यवादी पाश्चात्यदेष्टानि। जय श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद श्री अद्वैत गदाधर श्रीवासादि गौर भक्तवृंद। हरे कृष्णा कृष्ण कृष्णा हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। हरे कृष्णा। म्हाका हे एक सौभाग्य दिलेला का भागवत पुराण कोंकणी सकट मेंबर्सांक हांव मस्तू अनंत अनंत धन्यवाद सांगता। आणि जो भक्तजन भक्तवृंद पूरा ये झूम माध्यमारी जॉइन जालेलींची मिगेल प्रीती गौरव दोन तांकां मिगेले अनंत धन्यवाद आणि नमस्कार। कसला म्हळ्यार श्रोत्रगण ना जाल्यार वक्ताक कसले प्रयोजन ना। श्रोत्रगण ऐकत जन आसपाचे ताका ते वांछा कल्पतरुभ्यश्च कृपा सिंधुभ्येव च पतितानां पावनेभ्यो वैष्णवेभ्यो नमो नमः। हरे कृष्णा। ऍक्च्युअली म्हाका तसले कसले क्वालिफिकेशन ना जाल्यार हे कसं म्हळ्यार आज एक दिवस म्हाका हे सांगता म्हळ्यार हांव ताका ते रेफर करता, वाजिता, चिंतन करता, ते निमित्त मिगेले प्युरिफिकेशन जाता। हांव आणखी डीपली कितली की नॉलेज घेता आसता। त्या खातीर हांव मस्तू हांकां भागवत पुराण कोंकणी चॅनल तांकां मस्तू आभार जावन आसा। आजी आता काला विषयी उलोवपाक सगळ्यांकूच तसं काल म्हळ्यार कसले म्हण आता 9 तारखेक क्रोधी नाम संवत्सर युगादी गोतच न्हू सगळ्यांक। सो तुमकां स्पष्ट इन एडवान्स क्रोधी नाम संवत्सर युगादी तुमकां सगळ्यांक हांव शुभाशय सांगता, शुभ हार्दिके करता। देवा लागी मागया हे क्रोधी नाम संवत्सरा देखून आमी कृष्ण भक्तींतू मुखार वचून कृष्ण सेव करच्याक आमकां आरोग्य की मन की परिस्थिती की घरा परिस्थिती की सकट परिस्थिती अनुकूल जावन मेळ्ळो आमी सकट कृष्ण भक्तीत मुखार वचित शक्ती दी म्हणून ते भगवंत कृष्णा लागी गौरांगा लागी गुरु लागी हांव मागता। फर्स्ट नेक्स्ट आता काल म्हळ्यार सगळ्यांक तसं काल म्हळ्यार टाइम एक अनेक काल म्हळ्यार काल स्वरूप जावन आशिल्लो भगवंतू आमकां हांगा दाखोवन घेवन वता काल स्वरूप। सो काल म्हळ्यार कृष्णालेची ग्लोरिफिकेशन शिवाय आनी कसले ना। आता हांव तुमकां सगळ्यांक निमविता कशें आशिल्ले भगवत पुराण कोंकणी तुमी हे भक्ती संघांत भक्ता संघांत येवचे फुडें कशें आशिल्लें तुमगेलें जीवन, तुमी कशी आशिल्ली म्हळ्यार तेन्ना तुमी सांगताची हाजे आमगेल्यान मस्त चेंजीस आयला अशें म्हणून सांगताची। म्हळ्यार काल शरिरार प्रभाव दिता। काल शरीर आज हे शरीर आनी 10 वर्स नंतर विंगड जाता। सो ये मृत्यू लोकांत काल प्रभाव मस्त आसा। आमगेले ऋषिगण आमगेले पूर्वज पूर तांकां सकट गोत आशिल्ले काल प्रभाव कशी हे भौतिक आकाश म्हळ्यार स्पेस आनी हे भौतिक प्रपंच काल प्रभाव कशी आसा कशी कॅल्क्युलेट करता म्हळ्यार सकट तांकां गोत आशिल्लें। आतां पंचांग पूर्ती वर्साचे पंचांग आतांचे एक पंत बरोवन दिता आसाचे म्हळ्यार आमगेले कशी सूर्यास्त सूर्य उदय आनी सूर्यास्त आपण सूर्यास्त दाखोवन सूर्य उदय टाइम कॅल्क्युलेट करचे मॅथ्स तेन्ना देखून ऋषिगणाक पुरा आमगेले पूर्वजा सकट गोत आशिल्ले कितली ग्रेट नॉलेज कितले बुद्धंत आशिल्ले आमगेले ऋषिजन म्हळ्यार अंतू कळटा आमकां
जाल्यार आतां आमी पुरा इंडिया इंग्लिश कॅलेंडरांनी फॉलो करून आमकां ती गोतना नक्षत्र गोतना कसले गोतना जाला तशी जाला आमी. सो काल सांगताची कसं म्हळ्यार कोण काल कोण टायम फॉलो करताची तांकां लायफान सक्सेस मेळटा. सांगता न्हय कितले कोटी दुड्ड दिले री गेल्लेल काल वापस येना. आज एक 10 वर्स फुडले आयुष्य वापस येता येना. सांगताची कितले कोटी दुड्ड दिले री फुडले गेल्ले पास जालेले टायम वापस येना. दूध उकून गेले री ते मागीर वापस भरू जायना. तोंडाक उतर पडला री ते वापस वेंचू जायना. सो मारी आमी बुद्धिमत्तान आमी ते पुरसकड आमी फॉलो करका. आता एक विद्यार्थी वर्सभरी गंमत कोण वर्सभरी एन्जॉय कोण एग्जामा टायमार वाजून बरयता म्हळ्यार साध्य स्वा. ताण पूर वर्सभरी टायम वेस्ट केले. एग्जामा वेळार मात वाजिता तेन्ना बरयता म्हळ्यार जायना. कसले आमगे एक देश शूर करचे जाल्यार समिता आमी एक टायम डिसिप्लिन केल्यार मात आमी पुरा काम करेक्ट करून समज करून आमी सक्सेस जावचे साध्य. फॉर एग्जाम्पल आता आमी सकाळी उठान जप करचे. सकाळी ताका 1-2 घंटे तरी आमी करेक्ट तरी दिले सकाळी आमगेले डे ड्युटी आमगेले काम पुरो सूर जावचे फुडें आमी तरी दिल्ली तरी जाले आमगेले जप आरामेरी जाता. आमगेले पुरा काम आरामेरी जाता. तेंचे सकाळी तरी जप जाय न्ही मागीर भारी फिनिश करून रात्री जाल्यार जाता मागीर जप फिनिश जायना. ते सकाळाक अनुभव जावन अशें पुरो म्हाकाय अनुभव जाला. सो टायम फॉलो करचे मेन इम्पॉर्टंट. टायम कशी एलोकेट करका आमगेल कामाक कशी टायम दिवका आमगेल तेन्ना आमी सक्सेस जाताची. ना जाल्यार गडीबिडीन आता अनेक आमी करची चुकी कसं म्हळ्यार देवाक नैवेद्य करचे. देवा नैवेद्य रांदप करताचे. रांदप करून देवाक नैवेद्य व्हरताचे. इमिडिएट थंय चेडवांक स्कुला वचचे वेळ की घरकर्जनाक वेळ जातकी टायम जातकी अशी जाता. देवा दवरून ताका एक 10 मिनिट्स दिवन मागीर घरकर्जना दिवया म्हळ्यार टायम ना ते अशी जातकी म्हाका जाता अशी देवा दवरचे मागीर घरकर्जना दिवचे अशी जाता. सो टायम दवरका. देवा नैवेद्य करच्याक टायम देवाक 10 मिनिट्स ऑफरिंग टायम मागीर आमगेले घरकर्जे मेंबर्साक दिवच्याक टायम. हे मेंटेन केलं मात करेक्ट देवाक ऑफरिंग नैवेद्य सगळं करेक्ट जाता. ते टायम फॉलो कर न्ही कसले करू का जायना. तशी आमी कृष्ण आमी हे काणी एक जयद्रथाल काणी ना एक कशी कृष्ण कालक कशी राप करयता म्हणून कळयता. आता सूर्य तागेले चलन चलता असतो आमकां गोतसू आमगेले पृथ्वीचे चलचे ताजे पथक कशी असता गोतस किसा कोणाक कशी ताजे पथक खंयची आकारार असता. गोळाकार. गोलाकार ओवल 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 एग शेप कळवा ओवल ओवल आकार म्हळ्यार केन्ना मध्यंतू तरी सूर्यान आसले जाल्यार आमकां शेको तेंची चिकेची ह्या सायडाक तेकड गेले म्हळ्यार दूर गेल्यार आमकां शीं जाता. म्हळ्यार देवान ते सूर्याक कितले फिक्स्ड पाथ फिक्स्ड प्लेस आरी आनी आमगे भुमीचे आनी सूर्याला करेक्ट डिस्टन्स दवरला की फक्त न्ही सूर्य तरी लागीं तरी आयले आमी उज्जान शेकान उज्ज जावन मरताचे. तेंची सूर्य मस्त दूर तरी गेले हांगा सिंह तडसूचे जायना. म्हळ्यार देवान कशी
त्या पृथ्वील पथ पृथ्वीन घुंचे आणि सूर्याल स्थान कितलं करेक्ट डिस्टन्स दवरला म्हळ्यार तागेल तसलो काल निर्णय करतलो भगवंत कृष्णापाशी आणि होड कोण आसा. आता तुमका जयद्रथा काणी एक सांगता. जयद्रथ कोण म्हणतोस की जयद्रथ कोणाक ಗೊತ್ತಸ್ की दुर्योधना बहिणी बामण. वय दुश्शलालो हे कौरवांकी की बहीण असता तिगल नाव दुश्शला. दुश्शलाल म्हणू जयद्रथ तागेल जयद्रथाल अन्नाल नाव वृद्धाक्षत्र म्हणून. वृद्धाक्षत्र ताणे जयद्रथाक एक वर दिता कसं म्हळ्यार तुगेल मुंड तुगेल मात्ते सॉरी मुंड न्ही रुंड रुंड म्हळ्यार मात्ते कोण कटकून भुंयचेर घालता पळय तेन्ना तागेले भुंयचेर पडलीस जाता कोण दिवश मला तागेले मात्ते 100 पीस जावन पडता मरता तो म्हणून सांगिल्लो बर दिलेलो. तशी पांडव तांणी वनवास असताना हे जयद्रथाक द्रौपदी वयर दोळ पडता. द्रौपदी वयर दोळ पूण ती जाव म्हाक तागेले ताक जावका म्हणून तिका अपहरीस पळयता तेन्ना आनी पांडव तागेले युद्ध करून द्रौपदीक रक्षण करताचे आनी ताक शिक्षा दिता जयद्रथाक. कसं शिक्षा दिता म्हळ्यार तागेले मात्ती बोळसून 5 कडेन थोडे थोडे केस दवरताचे. ताका मस्त अवमान जाता. हंगेल वर कशी जाल्यार हांव सेट सुका म्हळें जयद्रथ टायम रक्ता आसता काल रक्ता आसता. तशी अभिमन्यू चक्रव्यूहांत भितरी वता. अभिमन्यूक भायर येवचें वतना तेन्ना प्लॅन करून आनी पांडवांक त्या चक्रव्यूहा देखून विंगड दूर कडेन व्हरताचे. हांगा अभिमन्यूक हांनी पुरा सक्कड कौरव सक्कड मेळून दिवश मारताचे जयद्रथ पुरा. तेन्ना ह्या पुत्र शोक सैसून घेवचे जायनाशी अर्जुन सांगता जयद्रथाक फाल्यां सांज वेळ जो सूर्य आस्त भितरी हांव ताका दिश मारतलो म्हणून सांगता. नेक्स्ट डे कुरुक्षेत्राचे महाभारताचे 14 दिवस असता. आनी कसं करता ती कौरव पुरा जयद्रथाक सुत्तू राबून जयद्रथ दिसनाशी ताका अर्जुना दिसनाची आनी सुत घालून ताका रक्षण दिताचे. कशी जाल्यार जयद्रथ दिसना अर्जुनाक दिसना. सांजवेळ जायतले जाल्ले आनी अर्जुन उज्जापून मरतलो म्हणून हांनी कौरव भारी कुस्ती. तेन्ना आमगेले कृष्ण भक्त वत्सल कृष्ण ताक भक्ताक रक्षण करनाशिल्ले ताक नमगेल्याक रक्षण करनाशिल्ले राबतलो. तेन्ना कसं करता तागेलें सुदर्शन चक्र घेवन ते सूर्याक धांकून सोडता. काल राबून वता काल राबून वता काळोखशी जाता. जाल्ले सांजवेळ जाल्ले म्हणून जयद्रथ भायर येता. तेन्ना सांगता कृष्ण मारी ताका म्हूण ताका सांगता तागेले पाशुपतास्त्र धोकून मारता आनी तागेल ते मात्ते तागेल रुंड तागेल अन्नाल पायया वयर रिपोर्ट तशी करता. ते वृद्धाक्षत्राल पाययार पडता. तेन्ना वृद्धाक्षत्र तागेल पुताल मात्ते पळोवन बशिलो उठयता मात्ते भुंयचेर पडता. ते भुंयचेर पडले जाता तागेल वृद्धाक्षत्राल मात्ते 100 पीस जावन उडकी जावन तो वृद्धाक्षत्र मरता. म्हळ्यार कशी कृष्ण काल जावन काल कसले कुरयता कृष्णान कसन जाल्यार कोर जाता कृष्णाक. ते सूर्या चलनाची बंद करता. तशी काल कोण कृष्णूची म्हणून ह्या काणीन आमकां कळटा. अनेक काणीन कसं म्हळ्यार हांतू रास नृत्यांतू टायम तांणी रास नृत्यांतू कोटी गोपी ते वृंदावन क्षेत्र इतले ते कोटी गोपी दौरता तितले वृंदावन होड जावन काल म्हळेले कितले की तांणी एक रात्री 2 रात्री नाही
कितकी युग त्यांनी रास नृत्य करता ते म्हळ्यार काला कंट्रोल करच्याक कृष्णाक साध्य अस तोची कालू म्हळ्यार अंत दोखून कळटा भगवद्गीतेंतू विश्वरूपांतू सांगता रूप श्लोक 23 रूपं महत्ते बहुवक्त्र नेतं महाबाहो बहुबाहरुपदं बहुदरं बहुदृष्टाकरालं दृष्ट्वा लोका प्रवितास्तताहम् कृष्ण विश्वरूप दाखयता कसले कितले की हातू कितले मस्त दोळे मस्त तोंड कितले की जांग कितले की पाय कितले की पोट कितले की या दाडे असल रूप दाखयता तेन्ना अर्जुन भिता देवा हे कसन पळोवचे हांवें तुगेले तोंडांतू पुरा मिगेले गुरु भीष्म द्रोण कौरव तागेले संबंधिक पूरा हस्ती गोडे पूरा तागेले तोंडा भितरी वता आसची उज्जो भायर येता आस तागेल दांता मध्य ते पूरा तांणी पूरा पिट्टी जाता आसचे पिट्टी जाता आसची त्या पळोवन अर्जुन भिता निंगिता कृष्णा तू कोण पण तू म्हाका भंय जाता असं तुगेले हे रूप म्हणून महाकाल स्वरूप दाखयता अर्जुनाक तेन्ना अर्जुन सांगता कृष्ण सांगता कालोस्मि लोक क्षयकृत प्रबद्धो लोका समाहर्तुमिह प्रवत्तः ऋतेऽपि त्वां भविष्यन्ति सर्वे येव स्थिता प्रत्यनिकेषु योधः तेन्ना तू कोण म्हणून अर्जुन निमित्तना भगवान कृष्ण सांगता हांव काल सक्कर लोकांक नाश करतो हांवाची हांव हांगा नाश करू आयला तुमकां सोडून हे पुरा कौरव पक्षाक हांव दिश्ट मारू आयला म्हणून सांगता म्हणटना हांगा काल म्हळ्यार तोची सगळ्यांक हर करतलो तो कृष्ण जाल्यार साधारण आमी महाकाल म्हणटा कोणा सांगताची सांगाची महाकाल म्हळ्यार ईश्वराक महाकाल म्हणून सांगताची वय निजांतू सृष्टी स्थिति लय सृष्टि का ब्रह्म स्थिति का रक्षण करूक विष्णु लयकारक ईश्वर शिवा म्हणून आम्ही सांगताची करेक्ट जाल्यार कृष्णाल अनेक रूपाची शिव तुमका ब्रह्मसंहिता सकळे एक्सप्लेन कोण आसा कृष्ण आणि शिवाक कसले डिफरन्स कसं होलसून सांगताची कोणी सांगता कृष्णाक आणि ईश्वराक शिवाक कसं होलीक दिताची आम्ही साधारण दूध आणि धय कृष्ण दूध जाल्यार धया स्वरूप शिवा धयाचे स्वरूप शिवा वय वा दुधान धंय जाता वय वा तशीच तितले डिफरन्स दुग्ध आणि धंयाक मस्त डिफरन्स ना दुधानी मी धंय जाता जाल्यार धंयाक दूध म्हणाचे तितले डिफरन्स शिवाक आणि कृष्णाक जाल्यार केलो पण ता कृष्ण तोची महाकाल जावन लय करता आता भागवतांतू विदुरू सांगता धृतराष्ट्र कशें आशिल्लो धृतराष्ट्र तागेले स्वार्थ बुद्धी तागेले पुत्ताल वेरी ममकार मिगेले चेडूवान ये कौरव राजवका मिगेले चेडूवान हांगा राज सिंहासनार बसका मिगेले चेडूवांक सुख मेळका ताणे
कितलं नमने स्वार्थी तो म्हळ्यार हानी पांडव कुरुवंश जलरी तो तांकां पांडुपुत्र म्हणता तागेल चेडू मात तो कौरव म्हणून म्हणता आनी पांडुपुत्र कुरुवंशजाची जाल्यार तांकां कौरव म्हणतो म्हळ्यार तितलो स्वार्थी असता तो विदुरू कितले पंत ताका बुद्धी सांगच्या पळयता विदूर कोण गुतस की तागेले भाव जावन वय तागेले भावची जाल्यार विदुरू एक्चुअली यमधर्मरायले अंशज विदुरू यमधर्मरायले अंशजू आणि भक्तू आणि हांगा नीती सांगच्याक आयलो तो दासीपुत्र जाल्यार तो ब्राह्मणा पशी उणी नाशिल्लो तत्वदर्शन भक्तीन तो ब्राह्मणा पशी उड नाशिल्लो तसलो विदुरू हाका धृतराष्ट्राक सांगता तो युद्धा वेळार विदुरू तीर्थयात्रेक पेटयता दुर्योधन मस्त इन्सल्ट करतना तेन्ना अरे हेची एक म्हाका लायक अवकाश म्हणून सांगता न्ही तो तीर्थयात्रा वता कुरुक्षेत्र तोळना युद्धात तरी मागीर येता तेन्ना भागवत एका स्कंद अध्याय 13 19 श्लोक तांतू सांगता प्रतिक्रिया न यस्येह कुतश्चित् कहिच्चित् प्रभो स एष भगवान कालः सर्वेषां न समागतः ये अर्थ कसं अनुवादांत प्रभुपाद सांगता ये ऐहिक प्रपंचांत बहुंच मस्त भयशील तसल ऐहिक ये प्रपंच आम्ही लेखतांचे अंत भय ना अंत सुखाची आमक लायक गंमत करेता आम्ही गंमत करू कायल्यांची म्हणून अशें जाल्यार ऐहिक प्रपंचात केन्नाय भय त्या भयाक कोणय ताका परिहार सुदूचे जायना भयान कसं भय कसल भय आमकां आसचे भय कसं मृत्यू मरणा भय अंत दोकून मरणाक कोणी चुकूचे जातवा तशी सांगता विदुरू मरणा दोकून परिहार नंची ना सो देवोत्तम परपुरुष कृष्णूची काल जावन आमगे लागी येता म्हणून हाका धृतराष्ट्राक सांगता धृतराष्ट्र बुद्धी सांगता कसं म्हळ्यार मरणाचे हाता दोकून खंयची शक्ती आमकां रक्षण दिवचे जायना कोण कितले आतां सायन्स कितले की मुखार चला जाल्यार मरणा दोकून रक्षण दिवचे जायना सायन्साक जायना जन हो मस्त रोग आसा मस्त कष्ट शरीर आसता जाल्यार मोरच्याक येनाचे जाल्यार आता केलो जन सांगताची यो देवा आमकां प्राय जाल्ली रोग दुखी सैसून घेवचे जायना यो केन्ना मरण येता मरण आमकां वयर सांगताची भितर वाचता म्हणून आशा आसा तशेंच आमी तशीची हांतू विदूर सांगता या कालाचे आमकां कालाचे आपोवचे पळय काल आपोवचे ते ना कालाचे निर्णय आमी कोणय ना म्हणू जायना कालाचे आमकां बुलावा आयल्यार आमी वचपाचीच एक निमिष वग्गी वचचे जायना एक निमिष मागीर वचचे जायना ताजे टायम आयले वे वचपाची म्हणून सांगता म्हणून धृतराष्ट्राक सांगता आणि कसं म्हळ्यार आता एक लायक एग्जाम्पल म्हळ्यार हिरण्यकशिपू कितले तपस करता तागेल तपसान पूर विश्व पूर ब्रह्मांडाची घडखडेत काही तेन्ना ब्रह्मूच येता हागेल तपस राबोवचे तेन्ना ब्रह्मा लागून इंगीत वर तागेल सकट गोतच न्हू तुमकां कोणे रात्र न्ही दिवस न्ही शस्त्र न्ही अस्त्र न्ही प्राणी न्ही मनुष्य न्ही तशी मस्त पर सांगून बुद्धी तो बुदोवंत म्हणून सांगून तो वर निंगिता आनी कोणेय म्हाका मारून दिवश मारून
जाल्यार येता कोण नरसिंह येवन ना प्राणी ना मनुष्य ना सांजवेळ सकाळ न्ही रात्री न्ही ना भायर न्ही भितर न्ही ना अस्त्रां न्ही तागेले नांगता ना तशी ताका दिवशी मारता तशी काला दुखून आमकां रक्षण नांची ना म्हणून सांगता खंय खंय काला प्रभाव आसवे थंय जनन रोगू मांतारपण मरण ते आशिल्लेची आंक दुखून पार करूंक जायना म्हणून विदुरू धृतराष्ट्राक सांगता हे धृतराष्ट्र सांगच्या पुरो हे इनडायरेक्टली आमकां सांगिले आम्ही तशी लगताची आमकां मरण मांतार जाता आसाचे आंगनी पुरा हें जाता आसा केसनी पिकता आसा हातांनी पुरसक मीर सकड येता आसाची जन हो ना मांतार जायनी म्हणून लेकून काळी करची की कस सकट पुरा करताची जाल्यार मरण येताची कसय तूं यंग म्हणून हांव मांतार जाय म्हणून दाखोवचे प्रयत्न केला रे कळटा मरताची नेक्स्ट श्लोकांत विदुर सांगता अपास येन चैवाभिपन्नोऽयं प्राणे प्रियतमैरपि जनसद्यो युज्येत किमुताने धनार्दिभिः अपास सांगता ये काला प्रभावाक आमी येवन आमी जीवन त्याग करपाची आमी लेखताची ओ ये संपत्तू ये गौरव ये चेडूव ये भूमी ये आस्ती या पूरा म्हाका रक्षण दितली या मी गेले अशी म्हणून आमी लेखताची जाल्यार कोण नाही ना चेडूव ना ये घर या ऐश्वर्य यो दुड्डू आमकां मरणा दुखून रक्षण दिना तशी धृतराष्ट्रान लेखिले हो ये म्हाका 100 पुत्र आसाची ना म्हाका ये राज्य वैभव त्यांचे दुखून हांव सुखार राबतलो म्हणून लेखता जाल्यार कितलीकी आमी पळयता कितलीकी व्हड राय आयलींची त्यांनी आतां सचवे ना कसून व्हडले शासन केले व्हडले राय जाल्याची आतां सचवे ना तशी प्रभुपाद सांगता शिरके फ्रांस म्हळ्यार नेपोलियन म्हळ्यार फ्रांस म्हणून तशी सांगता शिरके म्हळ्यार फ्रांस म्हळ्यार नेपोलियन म्हळ्यार फ्रांस आता काय नेपोलियन आसवा नेपोलियन तितलो व्हडू राय जावन आशिल्लो तितले शासन केलेले फ्रांसात आनी तितले तागेले आधिपत्य केलेले जनाक मस्तू या कठीण ताणे राज्यभार केलेले जाल्यार आज असो नेपोलियन ना कसर व्हडलो राय जाल्यार तो आसवा ना तशी हे ब्रह्मांडान तो कालाचे प्रभाव हे करू जायना तेंची आमी तशी लेखताची आमी कसं लेखताची हे दुड्डू हे संपत्तू हे घर हे चेडू काम हे पुरा आमकां रक्षण दिता आमी एन्जॉय करताची म्हणून जाल्यार काल केदन येता आम केदन दोकून हांत दोकून व्हरता म्हळ्यार आमकां गोतना आमकां मागशी आसता मरणाचे मरण आमकां मागशी आसता आमगेले फाटी मागशी आसता म्हणून सांगता नेक्स्ट आपा सांगता विदुरू धृतराष्ट्राक पितृभ्रात सुहृत्पात्रा हतास्ते विगतं भयम् आत्मा च जरया ग्रस्त परगेहमुपाससे सांगता तुगेले आनू तुगेले भाव तुगेले हितेशी तुगेले चेडूव पूरा मोन गेल्यांची तुगेले पूर्ती आणि थोडे व्हडला आयुष्यात थोडे व्हडलं आयुष्य व्हरला तुगेले शरीर मस्त दुर्बल जाला तू आता दुसरे घरकडे आस पळय दुसरे घरकडे आस म्हळ्यार पांडवाले आश्रयार आस खंयची पांडव आगताना दिवश मारका म्हण लेखले खंयची पांडव आगताना लासूका म्हण लेखले खंयची पांडवांक राज्य दिना म्हणून सांगले त्याची पांडवाले आश्रयांत आजी तो सुण्याक शीत घाल्ला म्हणके तसल घरकड राबला भीम म्हळ्यार भीमानाची ह्या कौरवा दिवश मारले
तशी विदूर सांगता भीमान उडयलेले चपाती की त्या खाऊन तू असं तुका आणखी बुद्धी आणवे आणखी बुद्धी आण तू देवाल नामस्मरण करूया देवाल भक्ती करूया हे हंत दुखून संसारिक बंधना दुखून भायर वच्या म्हणून तुका आणखी बुद्धी येनवे म्हणून विदूर सांगता हे आमकां एप्लिकेबल जावन आसा आम्ही कशी लागताची हो कृष्ण भक्ती करका वे आता वय प्राय जायनी आणि थोडे एक 10 वर्ष नंतर 70 years तरी करता हांव आता आणखी हांव गंमत करता लायकोन सिनेमा पळयता खाता पिता उलयता अशें म्हणून आमी लेखताची तशीच धृतराष्ट्रान तशी लेखिल्या आमी कृष्ण भक्ती करूंक येनाची आता आमी कितले जण प्रचार करूं गेले ओहो आमी भगवद्गीत वाजयाची म्हणल्यार आमी पुरा खाली देवस्थाना वताची देवस्थाना पळयताची आमी भक्ती करता आसची हीची आमगेली भक्ती अशी अशी म्हणून सांगताची जाल्यार तांणी हे अतंत्र स्थिती म्हळ्यार शाश्वत नातील स्थितीन तूं अतंत्र स्थितीन तूं राबून तांतूची सूख म्हणून लेखता ती तांकां आमगे निजांतून मानव जन्माचे उद्देश कसलो हे कृष्णाल देखून आमी रक्षण घेवचे कृष्णाल देखून रक्षण घेतल्यार आमकां हे भय मरणा भया देखून आमी मुक्ती जाताची ते सांगल्यार अर्थ कोण घेनाचे आमी म्हणून विदुरू धृतराष्ट्रा थ्रू आमकां सांगता आसा नेक्स्ट श्लोकांत आनी लायक सांगता अंधः पुरैव वधिरो मंद प्रजाश्च सांप्रतम विशीर्ण दंतो मंदाग्नि सराग कपमुद्वहन धृतराष्ट्रा तू सांद कुन कुरडो तू कान हो तुका ऐकना कान असल्यारी तू ऐकना ती म्हणके आसा तुगेले स्मरण शक्ती ना तुगेले दांत गेल्ले वता आसाची तुका जीर्ण शक्ती ना तुका कप ताळ्यांत येवन तुका खांक येता आस म्हळ्यार तुगेले मरण दिवस लागीं येता आस म्हळ्यार एक निर्देशन दिता आस विदुरू धृतराष्ट्रू दोळे नाशी कुरडो जाल्यार आमी दोळ असून कुरडी जावन आसाची दोळ असून कुरडे कसले कुरड म्हळ्यार देवाल भक्ती करया देवाल जप जप कराची भक्ती कराची भागवत वाजयाची भागवत क्लास अटेंड कराची भागवत पुराण कोंकणी चॅनला थ्रू प्रति सोमारा बुधवारा शुक्रारा या असं सत्संग असं याची म्हळ्यार कान असल्यारी आमी कानातील आयकनातला म्हणके आमी तशी बिहेव करता अशी तशी विदूर सांगता तू हुट्टू दोळ नातिलो हुट्टू कुरडा म्हळ्यार तू सांदकून तुका दोळ ना तुका कानू ऐकना तुका दांत ना तुका जीर्ण शक्ती ना स्मरण शक्ती ना तुका उलय म्हळ्यार कप मध्ये येता असं तसले म्हणे स्थितीन तू वच्या रान्ना वचून देवाल भक्ती करया एकांत स्थळा वचून भक्ती करया वच्या म्हणून विदुरू सांगता म्हळ्यार मरणाचे लास्ट स्टेज आस केन्नाय आमकां गोत हे शरीर जन्म घेता जन्म घेवन तरी ते व्हड जाता ग्रो जाता मागीर केलो काळ तशीच आसता मागीर बाय प्रोडक्ट चडून जाताची मागीर शरीर क्षीण जाता मरण येता तशी हे आमी मूर्ख जन कशी लागताची हे शरीर शाश्वत असता आमी शरीर आमकां तशी शक्ती असता अशी म्हणून आमी लेखताची मस्त मस्त व्हडले प्लॅन घालताची प्लॅन घालताची तशी आमी मूर्ख मूर्ख सांगिल आयकनाची मूर्ख बुद्धीन
आम्ही देवा नामस्मरण करण्याची कसले करूक आम्ही ओपनाची तसले स्थिती देखून आम्ही पार जेवका म्हणून विदुरू धृतराष्ट्राक सांगता. हे अनेक कसं म्हणारे अर्जुन विषाद फस्ट विषाद योग ಅಂತೂ अर्जुन फस्ट चॅप्टर ಅಂತೂ तागेले संबंधीक पळोवन तो विषाद करता. अयो हांव हांका दिवश मारनो हांव युद्धांत विन जाल्यार आमकां कसले म्हाका मेळटले म्हणून तो सांगता. तशीच आमकां विषाद येवका काय विषाद कसं म्हळ्यार अयो देवा हांव इतली काळ हांव देवाल नामस्मरण करनी मो इतली काळ मिगेल टाइम वेस्ट जाली मो हांवें देवाल भक्ती करनी मिगेले आयुष्य मस्तू आनी कितलेस म्हण गोतना आयुष्य मस्तू वेस्ट केलें न्हय म्हणाले विषाद आयल्यार मात्र आमी ते जप करतना आमी करेक्ट जप जाता. अयो देवा हांव तुगेले उडगास केल्लो ना न्हय तुगेले नामस्मरण केल्लेले ना न्हय म्हणून केन्ना आमकां ते दुख्ख येता तेन्ना त्या मनस्थिती वेळार मात्र आमकां देवाला जप करूक आमकां जाता. न्ही आतां आदी कितले जन जॉइन जाल्यांची 25 जन जॉइन जाल्यांचे तुम्ही पुरा आमगेली निजांतून मानव जन्म उद्देश कसले टाइम कालाचे प्रभाव आज करना तेले आमकां फाल्ली मेळना. आज भक्ती करना जाल्यार फाल्ले करू जात म्हणून नंबीक ना. आनी पोस्टपोन केल्यार आमकां करू जाता म्हळ्यार नंबीक ना. म्हळ्यार तुम्ही सक्कड एक आज 25 जन इवन भागवत पुराण कोंकणी आणखी चड जन जॉइन जाता ते जपा सेशन जॉइन जाताची भागवत श्रवण या पूरा भक्ती अंगांतू पूरा श्रवण कीर्तन स्मरण वंदन अर्चन पूरा सक्कड करता आसाची भक्ती अंग निजांतन आमची एक हे अदृष्ट मुरलीधर शरण प्रभूले कोंकणी चॅनल थ्रू आमकां मेळ्ळा. सो आमगेले एक सौभाग्य म्हणले का म्हणता निजवांत आमी एक मस्तू आमी लकी फॉर्च्युनेट पीपल म्हणून आमी लेखू का हे आमकां एक सत्संग मेळ्ळा म्हणून. आता ह्या खटवांग महाराज तुमकां गोत आसत खटवांग महाराज तो मस्त काळ युद्ध करता युद्ध कोण जे तरी तो निमगिता आणि कितले मिगेले जिवनांतू टाइम भरला हांवें मोर्चाक एक क्षण म्हणटा एक क्षण म्हणसो तो एक क्षण यूज करून देवाल भक्ती करून तो देवाल लोकांत वता म्हळ्यार एक क्षण कितली इम्पॉर्टंट म्हळेलें एक क्षण इम्पॉर्टंट आमगे लायफांत. खंयची क्षण आमकां मरण येता खंयची क्षण हे कालाच प्रभाव आमगेले वयर पडता म्हळ्यार आमकां गोतना फाली आमी कले जो कल करना सो आज कर लो अब कर लो म्हणून म्हणतात आत्त करिया कराची ते आमी फॉलो करता. एक क्षण तरी नेक्स्ट क्षणाक कसं जाता म्हळ्यार आमकां नेक्स्ट क्षणांत आमगेले मरण जात की आमकां उल्लोच्या जात की ना की जप करू जात की ना की आमकां कप ताळ्या भितर येवन आमकां म्हणूक जात की ना की आमगे स्मरण शक्ती कशी असता की आमी देवाल जप करू जात की ना की आमकां कसले वतना. तसो आत्ता म्हाका जाता हे क्षण म्हाका जप करू जाता हे क्षण देवाल नाम करूक म्हाका भाग्य मेळ्ळा. देवा हांव तुका मस्त दिवस विसरून आशिल्लो आज आतां तुगेलें नामस्मरण करच्याक म्हाका एक भाग्य मेळ्ळा. हांव तुगेलें नामस्मरण करता भगवंता म्हणून लेखून आमी जप भगवद्गीता अध्ययन भागवत श्रवण भागवत अध्ययन करता केल्यार खंडीत आमगेले एक मानव जन्माचे उद्देश सार्थक जाता की आमी करता दुसऱ्यांक प्रचार करता म्हणून हांव तुमगे सगळ्यां लागीं प्रार्थना करता आनी कृष्ण आनी गुरु गौरांगा आमकां सगळ्यांक ह्या भक्ती करचे आमकां अनुकूल परिस्थिती आरोग्य की सगळ्यांक आमकां
दिवो म्हणून हांव तागेल्या प्रार्थना करता